मोगाच्या भावान भयणीनो, आयज आमी शुभ वर्तमानांत पळयता 3 तरेचे लोक आमी पळयता. एक म्हणल्यार जो कोण स्वता पासत उबो रावता तो, एक म्हणल्यार जो कोण स्वत जाणा जावनूय तो वायट वाटेन वता तो, आनी एक म्हणल्यार कोण सदांच पाळो दिना पूण वायटांतूच वता तो. आनी हो सदां पासत उबो रावता तो म्हणल्यार आमचो स्नानदातार जुआंव, जो देवाचेच बोडान तो जेजूचे येण्याक तो ताची वाट तयार करतालो आनी सगल्यांक तो तांचे कितें वायट कर्तव्यां तो सांगून दितालो. आनी ह्या परिस्थितींत आमी पळयता तो हेरोदाक आपल्याची वायट कर्तव्य तो ताका ताच्या तोंडार मारता आनी तें हेरोदाक बरें दिसना देखून हेरोद ताका बंदखणींत घालता. अशें भावन भयणीनो, जेन्ना आमी स्वताक उबे रावतात तेन्ना आमच्या जिवितांत असलेंच जाता. आमकां सगळेंच बरेंच जायना पूण सगळें वायटूच जाता, पूण आमी देवाच्याच बळान मुखार वचूंक लागतात. आनी हेंच न्हू भाग्यवंत स्नानदाता जुआंवाच्या जिवितांत जालें. तो जाणा आसलो देव ताच्या सांगाता आसलो आनी तो आपल्याच्या जिवाची पर्वा करिनासतना तो बोडान फुडें गेलो आनी देवाक ताणें महिमा दिली आपल्या जिवितांतल्यान. आमी दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणीनो पळयता तें म्हणल्यार हेरोदाची आमी स्वभाव पळयता. हेरोद जाणा आसतनाय बी तो स्वताक फाटीं सोदता. आनी आयज आमी पळयता पयलेंच ताका तो गुन्यांवकार म्हण तो जाणा. ताकाच लागून आयज जेन्ना तो पयलो जेजूची खबर आयकता तेन्ना ताका दिसता जुआंव बातिस्त परतून जिवन जावन आयला आनी ताका आतां ही विजमितां आनी आश्चर्यां करपाची ताका पदवी मेळ्ळ्या अशें ताका दिसता. येदनाय आमच्या जिवितांत असलें जाता. आमकां तें गिल्ट कॉन्शियन्स आमकां सतावंक लागता आनी आमी कितें कितें चिंतूंक लागतात. कित्याक आमी जाणान आमी कितें केलां तें वायट म्हणून आनी जाणा जावनूय बी आमी तें केलां तें आमकां भितरल्यान खावंक लागता. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळया. मोगाच्या भावन भयणीनो, जायते फावटी आमी असल्यो करण्यो करतात आनी आमी आमच्या भितरल्यान तें मागीर खावंक लागता. कितें काय तें आमी देवा मुखार उबारुया आनी आमकां ते पातकांत परतून पडना जावच्याक देवाचोच आदार आमी मागुया. आनी तिसरे तरेचो आमी मनीस पळयतात तो म्हणल्यार हेरोदियसाचो, जिका इतलो राग आसलो स्नानदाता जुआंवाचेर की ती फाटीं फुडें नासतना ती पातकांतूच पडटा. आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावन भयणीनो, आमी कसलीं मनशां तें आमी पळया. हे तिनी स्वभावाचे मनीस आमी पळयल्ले आसात. आमी स्वताक उबें रावतात तसलीं, वो स्वत जाणा जावनूय आमी फाटीं सरतात तसलीं, वो आमी फकत पातकाक फुडें करतात तसलीं मनशां काय म्हूण आमी हें पळोवया आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आनी त्या लागीं बोवाळ मागुया आमकां ह्या पातकां पडना जावच्याक, पूण स्वताक उबें रावूंक आनी स्नानदाता जुआंवाचे भशेन आमच्या जिवितांतल्यान देवाक परगटूंक आनी देवाचें राज सगल्यांक पावोवंक देवाचो आदार आनी बोवाळ आमी मागुया.